म्हज्या गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो, गेल्या मार्चांत 21 तारखेर आमी एक व्हिडिओ अपलोड केलेलो. आमचो भाव डॉमिनिक कोयलो, जाका लोक कॉमेडियन डॉमिनिक म्हणून वळखतात किंवा हॉड्डो बाकरू म्हणून वळखतात, ताजी बोलाकी वयर. आनी हांवें तुमचे कडेन मागलोलें ताजी बोलाकी बरी जावपाक मागणें करात म्हूण. आमच्या धर्मान म्हणलेलें आसा, दोग तेगा जाण एकठांय जावन मागणें करीत जाल्यार आमचें मागणें देव आयकता म्हणून. खूब जाणांनी म्हाका फोन करून व्हॉट्सॲप मेसेज धाडून सांगलें की आमी हॉड्डो बाकरा पासत ताजे बोलाकी पासत देवा लागीं मागतात म्हणून. आनी म्हाका वावडटा आसलो लोकांच्या मागण्यांनी. डॉमिनिक, कॉमेडियन डॉमिनिक ते पिडयेचेर झुजतलो. ताका मोन आसलें झुजपाक, ताका लोकांच्या मागण्यांनी गोठाय मेळ्ळी ते दुयेंसाचेर झुजपाक, आनी तो झुजत रावलो. हांव तुमचे मुखार रोखडोच येवंक ना ताजी बोलाकीर तुमकां अपडेट दिवपाक. कित्याक म्हाका जाय आसलें, खात्री जाय आसली की खरेंच ताजी बोलाकी सुदरता, बरीच सुदरता, आनी घडये एक दिसा तो सामको त्या पिडेंतलो सुट्टलो म्हणून. हांवें ताजे सगळे मेडिकल पेपर रेग्युलरली पळयत रावलो. जो दोतोर ताका त्राकार करता ताजे कडेन हांवें मेळून भासाभास केली. लोकांच्या मागण्यांनी ताजी बोलाकी एकदम सुदरल्या. जो डॉमिनिक, कॉमेडियन डॉमिनिक हांवें तुमकां मार्चांत दाखयल्लो, तो डॉमिनिक खूब सुदरला, बोलाकेन बरो जाला, आपल्या पांयार उबो रावपाक पावला. हांवें म्हणलें ही खुशालकायेची खबर हांव गोंयचे भाव भयणाक सांगतलो. सकाळीं चिंत्तालो कशे भाशेन तुमचे मुखार येवचें, कितें तुमकां सांगचें, आनी देवानूच म्हाका मोन दिवचें म्हणून. कांय कामाक लागून हांव पणजे गेल्लो. परतो येतना म्हज्या मनांत आयलें पिलार पाद आग्नेलाच्या फोंडा कडेन ताजे जे रॅलिक्स आसात ते वचून रोजार करपाक. आनी हांवें दिवपी घालून रोजार केलें आनी मागलें पाद आग्नेला कडेन, पाद आग्नेल तुज्या इंटरसेशना वरवीं डॉमिनिकाक सारको बरो कर, आनी तो ते दुयेंसांतलो सारको बरो जालो जाल्यार एक खरेंच मिलाग जातली, आनी ती मिलाग हांव क्लेम करतलो. तुका आल्तराचो मान मेळपाक, पाद आग्नेलाक आल्तराचो मान मेळपाक. सुमार 75% डॉमिनिक बरो जाला. 2 म्हयने फाटीं दोतोरा कडेन हांवें भास केल्ली तेन्ना दोतोर म्हणटालो म्हाका, वी हॅव जस्ट मॅनेज टू स्टॉल द ग्रोथ ऑफ द डिजीज. इट इज अ स्टेटस को. आज डॉमिनिकान म्हाका मोबायलाचेर, व्हॉट्सॲपाचेर आपले 2 रिपोर्ट धाडले, आनी ते 2 रिपोर्ट हांवें आतां पळयतकूच खरेंच डॉमिनिकाचे रिपोर्ट सारके नॉर्मल जावपाचे बॉर्डर लायनीन आसा. आनी आमच्या मागण्यांनी म्हाका खात्री आसा की डॉमिनिक रोखडोच सारको बरो जातलो
तियात्राचे माचयेर परतो येतलो आमकां हांसयतलो आनी हे मिलाग्रीक हांव आशेन रावतां आनी सगळ्यांच्या नांवान पाद आग्नेला कडेन परते मागता ही मिलाग्र बेगीनूच कर म्हणून. हांवें ताजे केस पेपर्स ताजे फॅमिलीक सांगला एकान एक डेट वायज सारखे मांडून दवर म्हणून. जे दिसा ही मिलाग्र जातली आनी डॉमिनीक सारको बरो जातलो त्या दिसाक ही मेडिकल केस हांव चर्च ऑथॉरिटी कडेन दितलो आनी मिलाग्र क्लेम करतलो आनी पाद आग्नेलाक आल्ताराचो मान फावो जालें पुरो म्हूण मागतलो. हें करतना मोगाळ भाव भयणांनो, गोंयकार म्हजे भाव भयणांनो, तुमची सगळ्यांचो आमकां तेंको तुमच्या मागण्या वरवीं मेवलो. आनी तुमी आशेता आसतले डॉमिनिकाक पळोवपाक. तो कसो दिसता, तो आतां कसो आहा. तुमच्या मुखार डॉमिनिक कॉमेडियन हॉड्डो बापू तुमकां 2 उतरां सांगतलो. म्हाका म्हज्या इश्टानो आनी भावा भयणानो, पयले सुवातेर हांव देवाक तिनवासतां, बापाक तिनवासतां. ताणें म्हाका तियात्रान नाचपाचो गूण दिलो देखून आनी ह्या गुणाक लागून तियात्राक नाचत कॉमेस करीतसोन जायतो लोक म्हाका वळखूंक लागलो. जायत्या जाणांक म्हजी वळख जाली. प्रेज द लॉर्ड. आर्गन करूया. फाटली फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात हांव मातसो दुयेंत जालो आनी दुयेंत म्हाका तियात्र म्हणजे चालू आसले. हांव डॉक्टराक दाखोवंक म्हणून गेल्लो. डॉक्टर म्हणालो म्हाका एडमीट जावचो पडटलो. हांव सुमार 14 दीस हॉस्पिटलांत उरलो. हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज जावन येवन एक 2-3 दिसांनी म्हजो फ्रेंड, म्हजो डायरेक्टर बाब आलोयश दाखोस्ता म्हजी खोबरेक म्हणून म्हाका खबर नासली हांव बरो ना म्हणून. कोणाक खबर नासली हांव बरो ना म्हणून. खंयच्यान ताका बातमी कळ्ळी आनी तो घरा आमच्या घरा येयलो आनी म्हाका पळोवन तो सारको अजाप जालो. अरे हें कितें? दोळ्यान दुकां भरलीं ताच्या. तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें, अरे कोणाक खबर ना, आमी वॉट्सॅपाचेर घालुया, तूं बरो ना. कित्याक लोकांचे मागणी, जायत्या जाणांचे सगळ्यांचे मागणी गरजेचे. हांवें म्हटलें ओके. सो 21 तारखेर मार्चाचेर आमी हो व्हिडिओ अपलोड केल्लो. म्हज्या पासत मागात म्हणून. हांव बरो ना आनी म्हज्या पासत मागात म्हणून. मॅथ्यूवाच्या पुस्तकान आवेसूर 7वो ओड 7वी आमकां अशें सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उक्तें जातलें. तुमी म्हज्या पासत मागलें आनी देवान तुमचें मागणें आयकलें आनी म्हाका पिकोवणी फावो जाली. जायत्यांनी म्हज्या पासत मागलें. पाद्री भाव, माद्री भयणी, फ्रेंड्स, सोयरे, जायते गोंयांत तशे भायले जे म्हाका वळखताले. जायत्यो मॅसेजीस म्हाका येताल्यो, फोनूय करताले, पूण म्हज्यान त्या दिसांनी घेवंक जायना जालें. म्हाका भूत भोगता. तुमकां सगल्यांक एक एकल्याक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू.
हांवूय तुमच्या पासत मागतलो सगल्यांक म्हज्या पासत मागलेल्या पासत हांव सदांच मागतां म्हज्या रजारान आनी मागत रावतलो आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू आनी तुकाय देव बरें करूं सर थँक्यू. आमी आतां सगळे आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणलें पूण आमी दोगांय आल्ताराक मुखार रावून रोजार केले. होय आमी आयज परते रोजार करुया देवाक देव बरें करूं म्हणपाक चड गरज आहा देवाक देव बरें करूं म्हणपाची. आनी हांवें सांगलां तशें म्हाका खात्री आहा रोखडोच तूं बरो जावन सारको तियात्राचेर माचयेर येतलो आनी त्या दिसा हांव ती मिरेकल क्लेम करतलो. थँक्यू. आमचे बापा सुजा तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या राज्यांत पळय तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार आमचो दिसपटो विराट आदार करी आनी आमी आमची चुकलेल्या गोश्टी तशी आमची पातकां मागूस आनी आमकां काळजान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुरले सोयस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तू सोडव आणि सोडव तुझा पूर जेजू बागेती बरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सोयस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तू सोडव आणि सोडव तुझा पूर जेजू बागेती बरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुरले सोयस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तू सोडव आणि सोडव तुझा पूर जेजू बागेती बरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पदो बाबा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदा सर्वदा आमेन. Oh.